भुरग्यांचे मुळावे शिक्षण हे त्यांचे फुडले भवितव्या खातीर बुन्याद जावन आसता। मुळावे शिक्षण वेवस्थीत भुरग्यांच्या फुडाराची बांदावळ ठरता। गोंयांत मुळावे शिक्षण धोरणाचो एक वेगळोच वाच आजुनूय आसा। दुसरे वटेन आमचे राज्यान प्राथमीक शाळांनी शिक्षकांचो मोठ्या प्रमाणात उणाव आसा। गोंयचे चालू आशिल्ले पावसाळी विधानसभा अधिवेशनात हे विशयीचो साळगांवचो आमदार केदार नायकान केल्ल्या प्रश्नाक सरकारान दिल्ल्या जापेंतल्यान ही गजाल स्पश्ट जाल्या। गोंयांत प्राथमीक शिक्षणाची वट्ट 270 पदां रिते आसात। 270तले 142 पदां खातीर प्रक्रिया सुरू जाल्या। लेखी परीक्षे मेरेनच ही प्रक्रिया पावल्या, फुडली आजून जावपाची आसा। मजगती 270तले 142 पदां खातीर सर्वसामान्य प्रक्रिया चालू आसतना उरिल्ले सुमार 128 पदां खातीर नोकर भरती आयोगा वरवीं शिक्षकांची भरती जातली म्हणपाची म्हायती सरकारान दिल्या। 128 पदां खातीर नोकर भरती आयोगाक सरकारान प्रस्ताव धाडला। बेगिनांतल्या बेगीन सरकार नोकर भरती आयोगा वरवीं प्राथमीक शिक्षकांची रिती पदां भरतले अशी लेखी जाप सरकारान विधानसभेत दिल्या। चालू आशिल्ल्या पावसाळी अधिवेशनान 18 जुलयाक साळगांवचो आमदार केदार नायक हाणें प्रश्न काडिल्लो की गोंयांत प्राथमीक शिक्षकांचो खूपच उणाव आसा आनी ताचेर सरकारान मान्यताय दिल्या की खऱ्यांनीच उणाव आसा हें आमी मान्य करता आनी 270तले 142 पदां खातीर आमी ऑलरेडी लेखी परीक्षा घेतलेली आसा 2022 आनी 128 पदांचो प्रस्ताव आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशना कडेन धाडलेलो आसा आनी बेगिनाच बेगीन हाजो जो प्रोसेस आसा तो आमी करतले अशें सरकारान उत्तर दिलां। जाल्यार बेगिनाच बेगीन ह्या जे प्राथमीक शिक्षक आसा तांचो जे पदां खातीर उणाव आसा तो बेगिनाच बेगीन भरून घेवचो। कारण म्हणजे खूबशे भुरगे आतां आपले शिक्षण पुराय करून ह्या पदां खातीर वाट पळयतात। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सयत वर्षा आश्वेकर।